येवकार हा समृता खडगावकर. सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स. माशे काणकोणचे जंक्शन जाला चक्रव्यूह. जंक्शनाक जोडपी 5 रस्ते सोडटात घुसपाटावन. येरादारी खात्याचे घाळपण घेवपाक शकता मनीस बळी. मांद्रे हरमलचे शिमेर कोयराच्यो राशी. पर्यटकांक बुरशेपणांतल्यान येवकार दिता कोयर. आमदार पंचायतीन जावचे गंभीर. आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे आवाहन. आसगांव सावन म्हापशा वचपी रेंट कारीचो सेल्फ एक्सिडेंट. लायटीच्या खांब्याक दिलो धपको. गाडी चलोवपी आसलो कुर्र, म्हटले लोकांनी. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. माशे काणकोण वाठारांतले जंक्शन चक्रव्यूह जावन रावला. या जंक्शनाक 5 रस्ते येवन मेळटात. येरादारी करप्यांक घुसपाटावन सोडटात. दिका दाखोवपी नांवां सांगपी तकट्यांच्यो काती सुटल्यात. ही घाळपणां कोणाचो जीव घेत खबर ना. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी कारवार वयता तेदे वेळाचेर पयलीं आमकां पैंगीण साकून रावंड मारून येवचें पडटालें. पूण आतां सद्याक तळपण आनी गालजीबाग ह्या दोनूय न्हंयचेर 2 व्हडले ब्रिज तयार जाल्या आनी ताका एक मनोहर पर्रीकर बायपास अशें नांव दिलां. आनी जेन्ना हो मनोहर पर्रीकर बायपास जेन्ना काणकोण साकून सुरू करता आनी ज्या जाग्याचेर माशें तापट हांगासर सोंपता त्या जाग्याचेर जवळ जवळ आतां 5 जंक्शन म्हणजेच 5 रस्त्याचे जंक्शन अशें सिच्युएशन तयार जालां. आनी हे सगळे एकठांय जंक्शनाचेर जाले उपरांत थंयसर खंयच्यान वचप आनी खंयच्यान येवप हांगासर बोर्डाची तर सामकी खिचकट जाल्लेली आसा. आनीक ही खिचकटी लागून बऱ्याचशा जाणांक आपली खंयच्या डायरेक्शनाक वचप. कारवार वयताना समज आमकां परते रिटर्न वचपाक जाय, कारवार वचपाक नाका अशें जर आसत जाल्यार खंयच्यान गाडी काडप किंवा ओल्ड हायवेन आयले उपरांत खंयच्यान भितर गाडी घालप आनी खंयच्यान काडप. कारवार साकून येता आसतना नव्या हायवे बरोबरच ओल्ड हायवेंतल्यान कशे तरेन गाडी काडप ही एक सगळें इतलो कन्फ्युजन. कोणाकूय जर कितेंय जर सांगलें जाल्यार टोटल कन्फ्युजन सिच्युएशन तयार जाता. आनी कांय डायरेक्शना खातीर जे अशे बोर्ड मारलेलो आसा हांगासर हो बोर्ड आतां पूर्णपणे तो काती येवन सोलोन गेला. आनी ताका लागून ज्या जाग्याचेर एंट्री करपाची नासता थंयसरल्यान कोण एंट्री करता डेंजर सिच्युएशन्स क्रिएट जाला. सरकारान खरें म्हटल्यार हांगासर प्रॉपर चॅनलायज करपाक जाय आशिल्लें. ओल्ड हायवेंतल्यान येता तेन्ना हांगासर नवीन हायवेचेर येवपाक मेळना. थंयसर स्ट्रिक्टली लेफ्ट अशा तरेचो बोर्ड जाय आशिल्लो पूण तो ना. जे PWDचे इंजिनियर आसा किंवा टॅक्निकल मनीस आसा तांच्यांनी खरें म्हळ्यार हांगासरलो सारको अभ्यास करपाक जाय आशिल्लो आनी सारके प्रॉपर डायरेक्शन हांगासर चॅनलायज करपाक जाय आशिल्लें. पूण त्यो एकूय गजाल केल्ल्यो दिसना. ताका लागून हें जें जंक्शन आसा मेजर एक्सिडंट जंक्शन अशें जावपाक शकता. देखून हांगासर गव्हर्मेंटान बेगिनान बेगीन प्रॉपर जो बोर्ड हांगा जाय तो घालचो. ना तर खंय हांगासरले एक कावन्सिलर शुभम कोमरपंत आसा ताणें सांगलां की आपल्याक NOC दिवची आपूण घालता म्हणून हांगासर बोर्ड. हो मनोहर पर्रीकर बायपास रोड 4 लेन रोड आता ह्या डायवर्जनाचेर तुगेले 5 वाटी गेल्ली आहा. माश्या तुगेले कारवार ते हेडीन गेल्ली आहा, अशी गेल्ली आहा, ते हेडीन गेला. म्हणजे हे जंक्शन तुगेले सारकें प्रॉपर आसपाक जाय. आतां आमी तेंची टॅक्निकल टीम आतां हे सिली मिस्टेक्स म्हणटा. म्हणजे सिली मिस्टेक कशें तेंचे दोळ्या मुखार येयना कित्याक आतां आमी पयलें आसतलें तुमच्या दोळ्या मुखार आतां हिंगाच्यान तुमी गाडी वयर चडल्या 4-5 तर कळ्ळां. म्हणल्यार हो बोर्ड पळय कसो आहा तो, हो बोर्ड आहा तुका हे हेडीन जावपाक जाय आसलो. तो आहा असो कोणाक दिश्टी पडटा ते हेडीन येता कोणाक दिश्टी पडटा व्हरून बोर्ड दिश्टीच पडना न्हू. आतां तो तुमी पळोवपाक गेल्यार फाटल्यान तुका जर मारली जाल्यार थिंगा नो एंट्री म्हणल्यार नो एंट्री ते हेडीन वचपाक जायना. हे ट्युरिस्ट येता आतां स्पिडीन येता तांकां कशें कळटलें. ते सगळी गाडी चडयता अश्यो, थोडी गाडी हाडटा तुगेल्यो अशी डायरेक्ट येता अश्यो वयता. म्हणजे हेचेर हे बारीक गजाली आहा हेजेन तुगेलो आतां कितले व्हडले मेजर इश्यू जावंक शकता. थिंगा फाल्यां समज एक्सिडंट जावन कोणाली डेथ जावंक शकता. तेची पयलींच तेमी गव्हर्मेंटान जागी लावपाक जाय न्हू. सगळ्यो गजाली समज आमीच तांकां दोळे मुखार हाडपाक जाय आनी तेमी एक्ट करतले असो जावपाक जायना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खडगावकर आणि भक्तीपय बाळगी. आसगांव सावन म्हापशा वचपी थार हे रेंट कारीक सेल्फ एक्सिडेंट जालो. कार चलोवप्यान लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. चालक सोरोप येवन गाडी चलयतालो अशी माहिती थळाव्यांनी दिली. कारीचे खूब लुकसाण जाल्ल्याचेय दिसून आयला. पुलीस अदीक तपास करतात. पळयात.
आसगांव वाठारांत रेंट कॅब थारीचो सेल्फ एक्सिडेंट जालो. ही जी रेंट कॅब थार आशिल्ली ही आसगांवच्यान म्हापशा वटेन वयताली. ताचो गाडये वयल्यान ताबो गेल्ल्यान हो अपघात जाल्लो आसा. सुदैवान कोणाक मेजर इंजरी जावंक ना. ही जी रेंट कॅब थार आशिल्ली तांच्यांनी जे लायटीचे इलेक्ट्रिसिटी 2 पोल आशिल्ले तांकां धपको दिल्लो आसा. थारीचे बरेच लुकसाण जाल्ले आसा. तशेंच जे इलेक्ट्रिसिटी 2 पोल आशिल्ले तांचेय बरेच लुकसाण जाल्ले आसा. थळाव्यां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जो ड्रायव्हर आशिल्लो थारीचो ताणे अल्कोहोल कंज्यूम केला अशी आमकां म्हायती मेळ्ळी आसा आणि पुलीस ऑन द स्पॉट पाविल्ले आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पुढे फुडल्यो खबरो. चांदोरचो मेगा प्रोजेक्ट पास जावन आयला पूण थळाव्यांक तो गावात निकालच नाका. गावातल्या लोकांक कांयच फायदो ना जाल्यार चांदोरा मेगा प्रोजेक्ट नाकाच अशा उतरांनी चांदोरा येतल्या मेगा प्रकल्पाक चांदोरच्या लोकांनी विरोध परगटायलो. ग्रामसंस्थांनी आयज पंचायतीक तशें निवेदनय भेटयले. भाजपा सरकार भायल्यांचे पोट भरपाक पळयता. थळाव्यांचे सरकाराक पडिल्लेंच ना. चांदोर मेगा प्रकल्प आयलो जाल्यार चड कार्बन हाडटलो आनी ऑक्सिजन उणो करतलो. थळाव्या बदला गोंया भायल्यांक संद मेळटली. पर्यावरण नश्ट जातलें देखून हो प्रकल्प नाका. पंचायतीन एनओसी दिल्ली आसत जाल्यार ती फाटी घेवची. चांदोरकारांनी खर भुमिका घेतल्या. It is not beneficial. We want immediately to reject this mega project. We don't want here. It will not be beneficial. Only the labor will be imported from outside. Once the mega project is installed in Chandor village, then immediately industrial estate will be welcomed. Industrial estate will lead to welcoming of more carbon and less oxygen, and all the what I say disease will come for the people. And all this environment will be destroyed afterwards. We don't want this mega project. We have to preserve all for the future generation. If we will come in the future, we have to see for the future generation. आणि कोण येता एका चोकमाचे आमच्या चितू चिरीपणा मेगा प्रोजेक्ट हाल कितको तोले हाल सोंग काबार करतले मरे ते हां आता तुम फकत आमच्या करता वी आर इमिडिएटली टेकिंग द ब्राइड्स एंड वेलकमिंग फॉर द मेगा प्रोजेक्ट. आता मार्गाव हे हा कोणते कलेक्टरेट हा सगळे गोवन पीपल कितले आहे सगळे आउटसाइडर्स आहे. बँकाच आहे ते सगळे आउटसाइडर्स आहे. बीजेपी गव्हर्नमेंट इज इंटरेस्टेड फॉर द आउटसाइडर्स नॉट फॉर द गोवन पीपल. आमगे इश्यू कितें ह्यूज प्रोजेक्ट येता न्हू मेगा प्रोजेक्ट विच विल चेंज द डेमोग्राफी ऑफ द विलेज. यू मे गेट अबाउट 400 people who are not from Goa to be outside and that will change the demography. We will be marginalized actually. So that is our fear. So we are actually making aware the panchayat. These are our concerns. And whatever action panchayat can take later, maybe revoking that NOC, that is up to them. आते विला आता है हमको एक बात को पोसाना के पास है ना सो आते ओनल विला आता है 2 करोड़ 3 करोड़ तो हम गोय कर जान हम बाहेर पडले हमको जाता ते घेवपा को भाई तुम तेंगे पंचायत जातले तेंगे मिनिस्टर जातले हम कित करले दिकून आता हम सोल चांदोरकार विद्वलकार बाय सऱ्या आणि जसे एडिट देना मातीच्या पडा म्हणा काय हे सगळ्या पडो काय वो प्रोजेक्ट ना काय त्यांनी पंचायत सांगपाक तरी वो कराय. सरपंच स्टेफन्स डायस सांगता पंचायतीन ऑलरेडी एनओसी दिल्या पूण लोकांनी विरोध केला. देखून आता स्पेशल ग्रामसभा आपयतले. आयकत सरपंचान कितें सांगलें ते. मेगा प्रोजेक्ट लास्ट मराठी चांदोरकारांकडे ते घेवपाक जावपाना म्हणून पण आता मेन ते नाही गेले आणि काय न्हू त्यांनी सोपले लिगल पास करून हाडला ते कोणाला पास करून टीसीपी ते कन्स्ट्रक्शन आणि पण हेंगे फोकस कितें हे आमच्या प्रोजेक्टीक नाकाय हेचे वयल्यान कितें आमच्या चांदोरकारांक जावपाना ते प्रोजेक्ट इतले बी गेले आनी कांय प्लॅनान तेगे प्लॉट आहा तेगेलो ते प्लॉटाचे ते तो प्लॅन दिलो 21,000 स्क्वेअर मीटर. आता फक्त आता कितले येयले तुमकां बिला 28 कॉमेस केलं नाही रे अजून प्लॅन पास जावन येयला पंचायती येयला अजून तुम्ही कांयच दिलं ना. कितें आमी एनओसी दिली हा एनओसी दिली हय पूण कॉमेस केलं ना 20 आता तुम्ही कितें हेजेर आता लोकांची मागणी ग्रामसभा मिटिंगे घालता ग्रामसभेक मेमोरंडम दिलो तेणें तो आमी आतां लोकांक ठरयता ग्रामसभेक ठरयता.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि वैष्णवी साळगांवकार. नीट परीक्षेत व्हडलो घोटाळो जाला. पुराय प्रक्रिया ही एक स्कॅम. भारतभर हो झोल केला. गोंयांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हो घोटाळो करप्यांचेर खर कारवाय करची, ना जाल्यार विराट आंदोलन करचे पडटले, NSUआयन सांगला. मजगती विद्यार्थ्यांच्या ह्या आंदोलनाक काँग्रेसीनय तेंको दिला. नीट परीक्षेचे एकूण प्रक्रियेतच घोटाळो चल्ला. देश पातळीचेर हे स्कॅम जाला. देशभर विद्यार्थी ताचो निशेध उक्तायतात. गोंयांत NSUआयन पणजेच्या आझाद मैदानाचेर निशेध नोंदयलो. अवघे जाणांच्या फायद्याक लागून हो घोटाळो केला असो NSUआयचो आरोप. Today, NSUI Goa, along with the NEET aspirants, protested at Azad Maidan, demanding justice for them. NEET exam, entire process of NEET, right from conducting exam to executing the results, entire process and घोटाळा जाला, स्कॅम जाला. एक तर मार्क्स एका सेंटरान 8 भुरग्यांक 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मेळ्ळा. दुसरी गजाल, जो रिजल्ट 14 जूनाक येवपाचो आसलो तो 4 जूनाक रिजल्ट डिक्लेअर केला ऑन द किओस, इन द किओस ऑफ द इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट. आणि तिसरं म्हटल्यार 718 आणि 719 मार्क्स पडला. ते प्रॅक्टिकली इन द फॉर्मेशन ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्युशन ऑफ नीट पॉसिबल ना. एक तर तुका 715 नाजाल्यार 716 मेळूंक शकता. सो एंटायर प्रोसेस स्कॅम जालोला जस्ट टू अकोमोडेट फ्यू पीपल. आनी हे विरोध करपाक अख्खे देशभर भुरगे देंवलेले आहा आनी प्रोटेस्ट करता. पूण प्रोटेस्ट करता आसतना नायदर फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ एड्युकेशन, नायदर फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर ऑर नायदर फ्रॉम एनी स्पोक पर्सन ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ते अजून पर्यंत कांयच सांगना, कांय डिसिजन घेना इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टुडंट्स. आनी गोंयांतसून सुद्दां आमचो एड्युकेशन मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सुद्दां अजून पर्यंत कांयच स्टेप घेवंक ना. सो वी आर डिमांडींग फ्रॉम द प्रमोद सावंत एज अ स्टुडंट, एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर, हे सगळे स्टुडंट्स आहा हे तेका सुद्दां लागता. ही इज द एड्युकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. ही शूड रायट टू द मिनिस्टर ऑफ एड्युकेशन डिमांडींग एक्शन इन द नीट एग्जामिनेशन, इन द नीट स्कॅम. समज तो करना ते सिद्ध जाता की चीफ मिनिस्टरान हॅव सोल्ड हिमसेल्फ टू हिज मास्टर्स. बिकॉज एज अ मिनिस्टर, एज एड्युकेशन मिनिस्टर, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड दुसरो लेटर आमच्यांनी बरयला टू द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन गोवा रायट नाव, श्रीपाद नाईक, हू इज अ सेंट्रल मिनिस्टर. ही इज डायरेक्टली इन कॉन्टॅक्ट विथ मोदी ऑर हिज एलाय मिनिस्टर्स. ताणें लेटर बरोवंक जाय आनी ताणें सांगूंक जाय तांकां चवकशी करात म्हणून की हजारांनी भुरगे आहा गोंयचे स्टुडंट्स. सो दॅट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोकांनी ताका 1 लाख मायज वोटांनी जिखून हाडला. तो हेजो जो पावर आहा ताणें यूज करूंक जाय गोंयच्या लोकां खातीर. समज तो यूज करना जाल्यार आमी येता त्या दिसांनी समज आमकां जस्टीस मेळना आमी आनीक मोठे हितून येवन प्रोटेस्ट करतले. काँग्रेसीने विद्यार्थी आंदोलनाक तेंको दिला. सावियो कुतिन्हून सांगले. गोवा मेडिकल कॉलेजीत जनरल कॅटेगरींतल्यो सुवातो उण्यो कित्याक जाल्यात? NSUI हे विद्यार्थी संघटनेन सरकाराक प्रश्न विचारला. पळयात. If such things are happening, wherein papers are leaked and only the privileged few who can get access to such papers that leak are going to score like this 720 marks and finally enter into the medical colleges. Today, even after getting 600, 650, you are not sure that you will get a seat in the medical college. And under such circumstances, you all are allowing the papers to leak, of course at a cost. No, papers don't leak just like that. They are sold. It cannot be called a leak. More, it is a sale of these papers to benefit certain this thing. And what I hear, what I gather information is that the papers were sold at 10 lakhs per paper, like in that at that level of corruption. And all this, who is tolerating? It is the Modi government. NSUI will be taking this issue regarding the seat issue, because every year in Goa we see an increase in number of students aspiring to be a part of the medical field. And right now the government should focus on this in increasing the infrastructure of these institutions. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि वैष्णवी साळगांवकार. मांद्रे हरमलचे शिमेर कोयराचे राशी पळोवपाक मेळटात. हो कोयर पर्यटकांक बुरशेपणांतल्यान येवकार दिता अशें म्हणपाक हरकत ना. पावसात तर येरादारी करप्यांक लेगीत त्रास जातात. आमदार पंचायतीन कोयराचो प्रस्न गंभीर घेवचो. गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उलो मारला. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. हो जो पॉयंट आसा हो गोवा 365 फाटल्या म्हयन्यांक हायलायट केल्लो की हो जो पॉयंट आसा तो मांद्रे बॉर्डर आनी हरमल बॉर्डर हांगासर आसा, ज्या जाग्यार मांद्रेच्यान येता आनी जेन्ना
हर्मलच्या बॉर्डरीक एंट्रन्स करता तेन्ना हो एंट्रन्साचेरच हो इतलो गार्बेज आसा. आतां पंचायत हर्मल हो कित्याक काडिना कांय समजना, कारण जे गार्बेज मॅनेजमेंटा खातीर आनी स्वच्छ भारताच्या अंडर जो पयसो गार्बेज काडपाक येता तो म्हाका दिसता हर्मल पंचायत कितें करता ती समजना. हांगा जर पळयत जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान तेंच्यांनी फक्त म्हाका दिसता बोर्ड हाडून लायलेलो आसा नो गार्बेज, पण उपाय अशें कांयच ना. आनी ही इतली गार्बेज अशी आसा की आतां ही पावसान सगळी रस्त्याचेर येतली तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्यांचे दोळे उजवाडटले. हो एंट्रन्स पॉयंट आहा हर्मल येवपाक आनी हर्मलच्यान मागीर मांद्रे येवपाक सारको बॉर्डर, आनी लोकांनी हाडून सगळें हें उडयल्लें आसा. स्वच्छ भारत कितें आसता तो जर हांगा पळयल्यार म्हाका दिसता स्वच्छ भारत कळूं शकता. आनी स्वच्छ भारताचो जो कितें फंड येता तो स्वच्छ कोण करता कांय कळना. पंचायत म्हाका दिसता हांगासर लक्षच दिना. हर्मल पंचायत म्हाका दिसता केन्नाच पळोवंक ना. आमी ही 2 फावटी आमी ही न्यूज हायलायट केल्लेली आसा आनी कितलेशेच जाणांनी म्हटलेलें आसा की ही इतली घाण आसा, खूब घाण आसा. आनी फॉरेनर ह्या सायडीन वयता, ट्युरिस्ट ह्या सायडीन वयता. सगळ्यांक स्वच्छ राज्य, स्वच्छ गांव इतलो तरी आसूंक जाय. आतां हर्मल सारके कितली शॅक्स आसात, रेस्टॉरंट कितलीं आसात. पंचायत जर तांचे कडल्यान दामदुप्पट म्हणजे भरपूर पयशे घेतात, मागीर जे पयशे घेतात मागीर हाच्या गार्बेजी खातीरय पयशे घेतात. समजा घेतात जे पयशे 500 रुपया घेतात किंवा 1000 घेतात ते कमी पडटात, समजा वाडोवचे, जस्टिफिकेशन दिवचें हे आमकां कमी पडटा. पूण राशी ज्यो मांडल्यात आनी एंट्री खूब वायट दिसता, दुख्ख दिसता, अतीव दुख्ख दिता आनी आय एम हेल्पलेस अशें म्हाका दिसता. अलीकडे हो भितरलो रस्तो आमी बायपास जो मारला कॉलेजी कडेन येणारो ताचेर सुद्दां उडोवपाचें कोणें सुरू केलां. उडयल्लें आमी कशें तरी, पूण एकदां हो भरून व्हरता हें जर कळ्ळें न्ही, कोणाक काडपाक जायना. भरून व्हरता हो काडटा जाल्यार हाडून उडयत रावतले. पूण आमचो शाळा म्हणून कॉम्प्लेक्स आसा, हांगा 2500 लोक आसा, हांगा कोयर आसा जाल्यार पळोवचो. आमची 3 बांदकामांचें एक्सपान्शन चालू आसा. एक्सपान्शन चालू आसल्यामुळे थोड्यो गोश्टी आसूं शकतात, पूण परिसर हो स्वच्छ जावो न्ही. लोकप्रतिनिधी पंच पासून हातूंत सिरियसली घेवंक जाय. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भाजपा लोकांक फटयताली, लोकांनी ताजो मत जिरयलो. गोवा फॉरवर्डाच्या जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामतीन म्हटला. इंडिया अलायन्साचो उमेदवार आम आदमी पक्षाचो जोसेफ गॅब्रियल पिमेंतान बाणावले जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी युतीचे कार्यकर्ते हजर आसले. बाणावले पोटवेंचणुके खातीर आपान जोसेफ पिमेंताक आपलो उमेदवार जाहीर केला. ताणें उमेदवारी अर्ज भरलो. ते फाटभुंयेर इंडिया अलायन्साच्या वांगड्यांनी भाजपाचेर उतरांचो फारपेट केलो. भाजपाचो मत लोकांनी जिरयलो, जाची गरज भाजपाक आसली. येता ते खेपे इंडिया अलायन्स आनीक मुखार वतली, देखून जोसेफाक निवडून हाडात. गोवा फॉरवर्डाचे जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामतीन लोकांक उलो मारला. It's the way we are paving ahead. It is not a small election as people are trying to say. आणि खूपशे प्रयत्न झाले ॲक्च्युली फूट घालपा खातीर. कालच्यानूय खूपशे प्रयत्न चल्ले की ना हें जावचें ना अशें जातलें म्हणून. बट वॉट स्ट्रेंथ वी आर शोईंग हियर टुडे इज अ स्ट्रेंथ वीच वी आर गोइंग टू शो फॉर फ्युचर अँड वेज टू इयर्स टू कम इन 2027 and the elections to come. So I think as everybody has said, this is the way ahead for Goa for forming a united government in 2027 and there should not be any doubt in any Goan's mind की गोंय वाचोवपा खातीर जे जे आमकां करचें पडटलें ते आमी करतले, नाल्यार ही करप भारतीय जनता पार्टी गोंयची वाट लावंक. सगळे आमी एकवटान आयल्यात. कित्याक एकवटान आयल्यात? 2019च्यान आमी सदांच बोवाळ घालताले की टीम गोवा टीम गोवा टीम गोवा जावपाक जाय. आज खंय ना खंय ताजो एक सारांश जावपाक लागला आनी स्लोली इट इज गेटिंग अ फॉर्मेशन. डेमोक्रेसी साल्वा करपाचो जो फॉर्म्युलो इंडिया अलायन्स म्हूण केल्लो तो सक्सेसफूल मॉडेल जालो
आनी आमी सगळो ताजो रिजल्ट चोयलो. कॅप्टन विर्यातूक जिखून हाडलो. पूण सेंट्रलार आज कितें जाल्ली ती परिस्थिती सगळ्यान पळयलो. हे पळोवन आमी सगळे इंडिया एअरलायन्सा पार्टनरांनी आज डिसायड केलें की जोरी तरी अशेंच करून आमी डेमोक्रेसी साल्वार केली एकठांय जावन, आनी गोंयचें जें फॅब्रीक आहा तें जरी तरी साल्वार करतलो. गोंयची जी म्हारगाय जी जाल्ली आहा, गोंयचे लोकांचे जो अत्याचार जाल्लो तो जरी तरी आमी साल्वार करपाक जाय जाल्यार आज ही एलायन्स जी आहा, इंडिया एअरलायन्स जी आहा, ती गोंयची एलायन्स कशी फॉर्म जावन अशेंच करून रावपाची गरज आहा. आणि हे टू शो द स्ट्रेंथ दॅट वी आर ऑल युनायटेड अँड वी वॉन्ट टू कंटिन्यू दीस युनिटी फॉर गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज. ताका लागून आज हे पयलें इलेक्शन इमिजिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एअरलायन्स अँड आफ्टर द लोकसभा द फर्स्ट इलेक्शन इज हॅपनिंग ऑन सिंबल बेसिस इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी झेडपी. Because the Lok Sabha different, ZP different. See, as I said, sacrifices will have to be made. We need to understand that it is a give and take type of a situation. I think that cadre runs, everyone has a cadre. Finally, this is done in the true spirit of protecting our Gonkar cause. In Goya Rakpache Prayatna. Because if we have differences within ourselves, it is very easy. The BJP will take advantage of this. And as you've seen in the past as well. So I appeal to everyone in the opposition that we have to adopt to this model. The people like when all the opposition are united in one voice. When we fight, in the assembly we fight, but we have to fight together across party lines. We have to fight because this is the need of the hour. This is the only way that the corrupt communal BJP can be shown the door. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. बंगळुरूत जाल्ले 5वे ज्युनियर राष्ट्रीय सिस्टबॉल वस्तादपण सर्तीत गोंय चमकले. बंगळूर 7 ते 9 जुनाक जाल्ले 5वे ज्युनियर राष्ट्रीय सिस्टबॉल सर्तीत गोंयच्या पंगडान वांटो घेतिल्लो. भारतीय सिस्टबॉल महासंघान घडोवन हाडिल्ले सर्तीत चले आनी चलयो अशे वट्ट 38 खेळगड्यांनी गोंयचे प्रतिनिधित्व केल्ले. ही सेस्टोबॉल सर्त बरीच रंगली. पुराय भारतांतले 27 पंगड सर्त करताले. गोंयच्या पंगडान तोखणाय करपा सारकी कामगिरी करून वस्तादपण सर्तीन तिसरी उपविजेती सुवात मेळयली. भारतान सेस्टोबॉलाची वाडटी लोकप्रियता आणि स्पर्धात्मकतायेचेर भर दिवन ही कार्यावळ तळणे प्रतिभेची आणि खेळगड्यांचे भव्य प्रदर्शन आशिल्ले. गोंय पंगडाचे समर्पण आणि कश्ट तांच्या प्रभावी कामगिरींतल्यान दिसून आयले. Assam, Haryana, Sub-Junior boys, Haryana. Ready? Right. Assam, Sub-Junior boys, Assam. Hello. Court number 1, Sub-Junior boys, referees. Sub-Junior boys. Good. Go ball. आम्ही बेंगलोर गेलेली फॉर द सेस्टोबॉल नॅशनल. सो आम्ही थंयसर ज्युनियर्स अँड सब ज्युनियर्स बॉयज दोगांनी 3rd प्लेस मारले. 5 वर्सांसून आम्ही हे कॉम्पिटिशन अटेंड करता आणि ह्या वर्सा आम्ही 3rd प्लेस मारला आणि फुडल्या वर्सा आम्ही ट्राय करतले की फर्स्ट येवपाक. टोटल कितके प्लेयर असले म्हणटा तू? 38 प्लेयर्स असले, गर्ल्स एंड बॉयज मेळून दोनों. इस बार उसके कारण हमने 3rd प्लेस मारे हैं. अगले बार हम लोग ट्राई करेंगे कि 1st प्लेस मारें. और हमारे बच्चे लोग बहुत मेहनती है. आप देख ही सकते हो कि सब बच्चे यंग है जो खेलने में भी अच्छे हैं. मतलब आमकां खूब बरे बरो एक्सपिरियन्स आसता आमचो आनी आमकां खूब बरें दिसलें. मजा येयले खेळपाक प्लेस काडून आनी नेक्स्ट टायम आनी 1st प्लेस मारपाक ट्राय करतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. फुडल्या दिसांनी चड पावस पडचो ना, पूण IMDन अजूनय बुधवारा खातीर येल्लो अलर्ट जारी करून कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडूं येता असो अदमास उक्तायला. पावस उणो जातकच बुधवारा सुर्याचे दर्शन जातलें.
तापमान परतून 30च्या मध्यार पावं येता, पूण आतां मेरेन अदमासा प्रमाण चडावात तापमान फक्त 32 डिग्री सेल्सियस आसा. उण्यांत उणें तापमान 26 आसतलें. तशेंच वाऱ्याचो वेग कमी जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान थंडसाण आसतली. बुधवारा येल्लो अलर्ट. कांय वाठारांनी घोग्यांनी पडटलो पावस. बुधवारचे तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस. 13 जून मेरेन दर्यांत खवदळ. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. बोट धन्यांनी 13 मेरेन दर्या पासून रावचे पयस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.